नमस्कार एवकार गोवा टुडे सुयश कावणेकर सविस्तर खबरां आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. शिरगांवचे जात्रेक चेंगराचेंगरी 6 जाणांक मरण, 5 क्रिटिकल, जखमी 70 वयर. घडणुके उपरांत अरिश्टकालीन यंत्रणा, पोलिसांची धांवपळ, लोकांनी उखल्ले जखमी. चेंगराचेंगरीचे चौकशेक फॅक्ट फायंडिंग कमिटी, आयतारा रिपोर्ट. जात्रेक क्रिटिकल स्पॉटार पसरे नाका, उपचारांक एक्सपर्ट टीम, सोंपिल्ल्यांच्या फॅमिलीक 10 लाख. उत्सव धोणाचो, धोणांनी शिस्तीन आनी भक्तिभावान देवीचो उत्सव करून घेवचो, देवस्थान कमिटीचो उलो. कौला वेळार शिस्त पाळची, देवस्थानाचो उलो. चेंगराचेंगरीची एक कारणां. कोण म्हणटा धोणांनी मारबडय सुरू केली. इलेक्ट्रिक स्पार्कान लोक काचाबूल, बांदिल्ले दोरयेन घुसपून कॅज्युअलिटी, इंजुरी वाडल्यो. चेंगराचेंगरीत दुर्दैवी. युरी म्हणटा जबाबदार सरकार, विरेश म्हणटा प्रशासन फेल, विजय म्हणटा कॉम्पेन्सेशन लाख नी कोटी करचे, ज्युडिशियल चौकशी जाय. शिरगांवचे चेंगराचेंगरी उपरांत उत्तर गोंय एसपी, जिल्लोधिकारी, दिवचल डीवायएसपी, पीआय, उपजिल्लोधिकाऱ्याची ट्रान्सफर, विरोधकांचो फोग, सरकाराची एक्शन. लाचखोरीचे प्रकरणात सस्पेंडेड पीआय गुडलर, कॉन्स्टेबल हुसेनाचो जामीन रिजेक्ट. मडगांव एडिशनल सेशन कोर्टाचो निवाडो, दोगांकय 14 दीस जेसी. शिरगांवचे जात्रेक चेंगराचेंगरी जाल्ल्यान 6 जाणांक दुर्दैवी मरण, जखमीचो आंकडो 70 वयर. गंभीर जखमीचेर जीएमसी आनी उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. किरकोळ जखमी जाल्ले दिवचल हेल्थ सेंटरांत. अपकिर्ता वेळार अरिश्टकालीन यंत्रणा, पोलिसांची धांवपळ. प्रधानमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वासपूस केली. पयलेच खेप लईराईचे शिरगांव जात्रेंत मोठें अपकिर्त. शिरगांवचे जात्रेक अचकीत फातोडेर चेंगराचेंगरी जाली. देवतेर खंय अचकीत एकमेकाक धुकलपाची घडणूक जाली. कांय जाण पडले आनी हेर धोंड नेटान फुडें आयिल्ल्यान चेंगराचेंगरीन गंभीर रूप घेतले. वट्ट 6 जाणांक मरण, कितलेशेच जाण जखमी. घडणुके उपरांत एम्ब्युलन्स आनी पुलिसांच्या गाडयेंतल्यान दुयेंतींक उपचाराक व्हेले. प्रकरणा उपरांत प्रधानमंत्री मोदीन मुख्यमंत्र्याक फोन करून वासपूस केली. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीनूय ट्वीट करून संवेदना दिल्यो. जो घटना जाली त्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. तांच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा. हांव सकाळी फुडें 5 भायर सरून बिचोले CHC हॉस्पिटल, आजिलो हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या 3 जाग्यार वचून आयलो. जेंची बाकीच्यांची ट्रिटमेंट ही पूर्ण रित्या सुरू आसा आनी तांकां सामकी बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ती आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, आजिलो हॉस्पिटल आनी बिचोले ह्या 3 हॉस्पिटलांनी दिता. पुलीस डिपार्टमेंटानूय बी तांकां एमर्जन्सी हांगासल्यान शिफ्ट करपाक 108 एमर्जन्सी शिफ्ट करपा खातीर तत्परतेत काम केलां. ओके, ज्या इन्सिडन्साची पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर हांवें लायलें. इन्क्वायरीचो रिपोर्टूय येतलो, इन्सिडन्स कित्या खातीर जालो आनी कसो जालो तो. ताजो रिपोर्ट आयल्या उपरांतूय बी आमी पब्लीश करतले. बट वायट घटना जाली. बट आमचे पुलीस आसतले किंवा डॉक्टर्स आसतले जी घटना जाल्या उपरांत तांच्यानी तांकां योग्य ट्रिटमेंट दिवपाचें काम सातत्यात केलें. बट 6 जाणांचो जेंचो मृत्यू जालो ते ब्रॉड डेथ टू द हॉस्पिटलांत ते पावूंक शकले ना. म्हणून तांचेर फुडली ट्रिटमेंट काय जावंक शकले ना. हॉस्पिटलांत व्हरच्या पयलींच ते मरण पावले. थोड्या जाणांक फ्रॅक्चर्स आसात ते आजिलो हॉस्पिटलांत आसात. बांबोळे आसा ते 4 जाणांच्या पैकी फक्त एकटो मातसो चड सिरियस आसा. हांव दोगांयकूय पळोवन येयला. बाकीचे आनी 5-6 जाण एडमीट आसा. थोड्या जाणांक न्युरो ओपिनियन. आमची पुराय गोवा मेडिकल कॉलेजची पुराय टीम ही सगळ्या पेशंटांची खूप बऱ्या पद्धतीत काळजी घेता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
शिरगांव उपकिर्ता उपरांत मुख्यमंत्र्याची उचेली बसका फॅक्ट फायंडींग कमिटी नेमल्या 24 वरांत रिपोर्ट येतलो. सोपिल्ल्याच्या फामिलीक 10 लाख, गंभीर जखमीक 1 लाखाची मजत. घडणूक थळार वचून इन्स्पेक्शन केलां. ते सुवातेर पसरे घालप ना, धोणाक वचूंक येवंक वेगवेगळी वाट करची म्हणून निर्देश. गंभीर दुयेंतीचे देखरेखीक नजर दवरूंक एक्सपर्ट टीम. चेंगराचेंगरीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान हाय लेवल बसका घेऊन फॅक्ट फायंडींग कमिटी नेमल्या. फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आयल्या उपरांत तेजेर फुल अपडेट अननोन पर्सन्स कंप्लेन रजिस्टर्ड केल्या. सो डेथ जावप मेजर इन्सिडंट इन द स्टेट, त्या खातीर हेजेर FIR फायल केल्ली आसा. जरी क्राउड व्हडलो आसलो जाल्यार इनिशिएट खंयच्यान जालें हाच्या खातीर इन्क्वायरी डिटेलान जातली. ह्या इन्सिडंटाची पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर मॅजिस्ट्रेट कमिटी फॅक्ट फायंडींग कमिटी संदीप जॅकीस सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाज्या सकयल आमी आमचे संदीप जॅकीस कमिटी चेअर करता. श्रीमती वर्षा शर्मा DG रेंज मेंबर हाजे मेंबर आसा. परिमल अभिषेक डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट हाजो एक मेंबर आसा आनी तिकम सिंग वर्मा SP सावंत ह्या कमिटीचो मेंबर आसा. फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स फाल्यां पर्यंत दितले. ज्यांची डेथ जाली सरकाराच्या वतीन तांच्या कुटुंबिया खातीर कुटुंबियांच्या प्रती संवेदना आसा. आमकां दुख्ख आसा. आमी तेच्या दुख्खात सहभागी आसा. ह्या लोक आमी 10 लाख रुपीज दिवपाचे जाहीर करता. त्या सगळी जाणांक 10 लाख रुपीज मेळटले आनी जे क्रिटिकल एडमिट उरले ऑन द हॉस्पिटल बेसीस रिपोर्ट अशा लोकांकूय बी आमी 1 लाख रुपया दितले. शिरगांवा हे सुवातेर धोणांची गर्दी आनी उपरांत दुर्दैवी घडणूक जाली. थंय सुवात उणी आनी रस्त्या कुशीक शॉपां लायतात. धोणांक यो वच करपाक वेगवेगळी वाट दवरची म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. निदान कट जावन रोड लेवल जाता, स्लोप कट जाता आनी जाता तितको वायडनींग करप आनी नेक्स्ट टायम जो पळय मदीं सामकें लास्ट पर्यंत म्हणजे एंट्री करून थंयच्यानूच ताका बॅरिकेडींग अशें करपाक जाय. ही सायड वचपाकूच आनी ही सायड येवपाक. मजगती भलायकी खात्यान गंभीर दुयेंतीं खातीर खासा वेवस्था केल्या. पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी सर्वीस सक्रिय केल्ली आसा आनी सगळे पेशंटाचे योग्य तरेन ट्रिटमेंट चालू आसा. जे इंजर्ड आसा, जेंचे जीवन गेल्लें आसा, तेंच्या परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता आनी जे कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून आरोग्य सेवा म्हणून आमी सगळे करपाक आमी फुडें सरल्या. आमी एक सिनियर मोस्ट डॉक्टरांची इंटरडिसिप्लिनरी टीम केल्या जस्ट टू सी दॅट पीपल हू आर क्रिटिकल विथ अस दे आर गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट आनी म्हणजे मॉनिटर्ड. मजगती फॅक्ट फायंडींग समितीन शिरगांवाक घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केली. समिती आयतारा रिपोर्ट दितली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धोणाचे पेटले आनी निरपराध लोक सोंपलो. उत्सव धोणाचो धोणांनी शिस्तीन आनी भक्तिभावान देवीचो उत्सव करून घेवपाचो शिरगांवच्या लईराई देवस्थान कमिटीचो उलो. कमिटी फाटलो म्हयनोभर जाली प्रशासना बरोबर मेळून वावुरता. कमिटी वा प्रशासनाचेर आरोप करप सोंपें. भाविकांनी कौला वेळार शिस्त पाळची म्हणून देवस्थानाचो उलो. धोंड जे आमचे माध्यम आसा न्ही होमखणांनी धोंड ते धोंडांनीच कांय प्रमाणात हांगासर मस्ती केली अशें म्हाका आयकपाक जाता. हे आतां इन्सिडंट जाता पळय अश्यो गोश्टी ती धोंडाची तितकी जबाबदारी पब्लिकाची तितकी जबाबदारी की आमी देवी श्रद्धाळू आसतना देवीचें दर्शनाक येता आनी देवीचे भक्त असल्या कारणान व्रत इतके 5 दिसांचे व्रत करतात. त्या प्रमाणे कशें संपन्न जावचें व्रत आनी कशी जात्रा जावची ही तेंची तितकी जबाबदारी आहा. लास्ट कितें आसता की मिसमॅनेजमेंट म्हणटा पुलीस गव्हर्मेंटाचेर जबाबदारी घालता. हें बरोबर न्ही. म्हाज्या मतान कितें काही गोश्टी अश्यो जाल्यो की धोंडा भितर दोन ढकलाढकली जाली. व्हिडिओ म्हाजे कडेन आसा जाल्यार दाखयता तुमकां मागीर की ढकलाढकली जाल्या नंतर कितें जालें की हांगसर एका दुकाना पर्यंत आयले ते बेत लागले कोणाचें आनी बल्ब फुटलो ताका हें जालें शॉक आयलो आनी तेच्या नंतर भलतोच निरपराध लोक तितून चिड्डून गेलो. हितून जे धोंड आहा न्हू ते देवीकूच उरले. धोंडा मदीं वाद आसतात, झगडी जातात, लोकांच्यो धोंडा विशीं कागाळी वाडटात. उत्सव धोंडांचो तांणी शिस्तीन वागचे, बरी देख घालची म्हूण उलो. पूण हे इन्सिडंट जालां तें धोंडाच्या मदीं जालां आनी तेंच्या हितून गुन्यांवान हे गोश्टी घडल्या. एक्सिडेंट्स आसात की ते
लोकूय उलयतात आनी धोंडा भितरूच जे सिनियर जे आसा जाणटे लोक आसा ते अशें उलयतात की आमचे जे कांय धोंड आसा तेच मस्ती करता अशें म्हणून हाजे फुडें धोंडांक कितें तरी हें करतले काय नियम घालून दितले काय अशें कितें आसा? कितें ह्या बाबतींत आमी अशें ठरयता की प्रत्येक माटवान वचून तांकां आवाहन करतले आनी हेच्या पयलीं आवाहन केल्लें आसा की जात्रा ही तेंची लोकांची पब्लिकाची देवीची ही लयराईची जात्रा पळय पब्लिकाची धोंडाची तेन्ना ती धोंडानूच ती बरे भशेन करूंक जाय अशें नाका जाल्यार आकांत तांडव करूं जायना. आनी कौला वेळार लोकांनी शिस्त पाळची, सहकार्य करचे म्हूण उलो. प्रशासनाच्या मार्गदर्शना खाली कमिटीन मॅनेजमेंटान पुरे प्रयत्न केले. त्या खातीर हांव विनंती करता हेका भाविकांक भक्तगणांक धोंडाक की जे कौल प्रसादाक येता तेंच्यांनी देव मैदान येता ते दिसा किंवा इतर कौल प्रसाद येतना की एक स्मूथ हे करचे सहकार्य करचें आमकां इतकीच प्रेमाची विनंती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिरगांव चेंगरा चेंगरीचेर एकेकल्याची एक कारणां. कोण म्हणटा धोंड शिस्त पाळिनात, आंगार वतात. थोडे सांगता ते प्रमाण धोंडाची बेतकाठी वायरीक लागून इलेक्ट्रीक स्पार्क मारलो. तितल्यान लोक काचाबूल जावन धांवंक लागलो. पुलिसांनी राज बांदिल्लो ताका घुसपून खंय एकार एक पडून कॅज्युअल्टी इंजुरी वाडल्यो. कोण म्हणटा धोंडांनी 7-8 लायनीची एकच लायन केली. ते कितें जालें ते पुलीस आसले पळय फुडल्यान ते होमकाणा कडेन वचपाक धोंडांची एकूच लायन आसली आनी तेच्या फाटल्यान 5-6 लायनी अश्यो आसल्यो. आनी तेंच्यांनी ती देवतेकूच तेंच्यांनी तो रोप घातलो. तो धोंडांच्या पांयांक अटकावलो कळ्ळें. तेका लागून ते धोंड पडले सकयल, थोडे पडले आनी थोडे फाटल्यान फोर्स येयलो पळय. फाटल्यान फोर्स येयलो आनी ती एकदम सारकी हे जाली धोणी जाली. थंय फाटल्यान फोर्स लागलो. त्या उपरांत ते एक्चुअली तो फोर्स पडोंक ना हे बरी गजाल जाली. पडलो जाल्यार रिजल्ट कितें सांगूंक शकना की फाटसून कोण तरी आयले आनी 20 जाण सुमार आनी फास्ट येयले आनी तांकां धक्को दिलो. सो तेजो हेजो भाव आसलो पळय ते पोना पडलो आनी फाटसून मातशें हे जालें. मातशें ते शॉपांचे हे आसता पळय वायर ती तुटून कट जाली. तांकां मातशें शॉक येयली. तो धांवत फुडें येयले. ते लोक फुडें येयले थंयच्यान फाटल्यान लोकांनी दोगांची दुखली जाली आनी मागीर सगळे लोक पडले आनी मागीर एक जावंक जाली. तूं कोणाक शिरकलो? आमी कोणाक मेळ्ळे ते 7-8 लायनी गेले आनी लास्ट मागीर पुलिसांनी एकूच लायन दिली. सो एका लायनीन वचपाक हे करपाक लागले आनी मागीर रस्तो बारीक आशिल्लो रस्तो नॅरो आसलो. दोनूय सायडीन वयर सकयल वतात न्हू लोक. पूण पुलिसांनी एकूच लायन केली. एक्चुअली तांकां ती 2-3 लायनी अलावड आसल्यो. मागीर ते पयलीं पासूनच 2 लायनी आसता पूण कितें धोंड कितें करता एकदम रश करता आनी प्रॉब्लेम करता. तो देवती आसली थंयसर तेंच्यांनी वॉल हे घातलेले एक राजू घातलेलो. तेका लोक घुसपाटले. जेन्ना ती ही येयली पळय व्हडली झुणी येयली पळय तितून घुसपाटले आनी ते पडले आनी पडल्या बरोबर देवतेक लोकांची जी झुणी येताली ती तेंच्या वयर पडत गेलेलो. आमी लायनी उबे आशिल्ले होमकाणा वचपाक तेन्ना वयल्यान एक झुंडी येयली ती एकटो धरून पडलो. सगळे जाण एकामेकाचेर पडत रावले. आमचो एकटो डायरेक्ट अशें कोणा पडले तेजेर कोण झेल धरून पडले. दोग जाण देवणी आशिल्ली त्या कारणामुळे ते फुडले ते एकार एक पडत रावले. आता हो तुमच्या हेजेर कितले जाण पडले म्हणटा? हो 25 जाण सुमार वयर पडले. 25 जाण लोक कितें हे जाला शॉर्ट झालो म्हणून अशें ग्रुप टायप येतालो. आतां म्हाका कन्फर्म खबर ना की तो तेंचो ग्रुप काय अशे खूब लोक येताले. पूण एक ती बायल पडली पयली. ती बायल पडटकूच दुसरे 2 सांबाळपाक गेले तिका उखलपाक. पूण फाटल्यानच्यान ते लोक येताले ते एकामेकांचेर पडले. थंयसल्यान ती स्टॅम्पीड चालू जाली. ती स्टॅम्पीड 5 मिनटां अशी सारकीच मॅस आसलो थंय स्टॅम्पीडाचो. शिरगांव चेंगरा चेंगरीक सरकारी यंत्रणा जबाबदार. सरकाराचेर टिका. विरोधी पक्ष फुडारी युरी, आमदार विरेश, बाकीच्या विरोधकांनी जखमीची वासपूस केली. सगळे चौकशी मागतात. सरकार खंय फक्त इमेज बिल्डिंगेक पेटला. पोलिसांचेरूय फोग. विजय ज्युडिशियल चौकशी मागतात. 10 लाख भरपाय खंय कोटी करची. काँग्रेसीचो माणिकराव ठाकरे गोंयांत. राहुल गांधीनूय दुख्ख उक्तायलें. पण म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आज there has to be an inquiry. What was the cause of this tragic death जे लोकांनी जालें? It points out towards the administration. It points out towards whether
मेजर्स वर टेकन इन प्लेस जेन्ना ही जात्रेक म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 ते 25,000 लोक जातात आनी कित्याक हें जालें इट इज एब्सोल्युटली टुडे वी आर द डॉक्टर्स आर ट्रायिंग देयर बेस्ट वी प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी की न्यूज अशी आयल्या की 1000 पुलीस ऑफिसर आणि ड्रोन्स लहराई जात्रे खातीर सरकारान युटिलायज केल्या तांकां कामाक लायल्या म्हणून आनी ताजी मागीर आयकूंक येता की पयलेंदा इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या कितलेशेच लोक सिरियस आसात म्हणून आतां हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आनी हो सरकार इज अ सरकार ऑफ फोटो ऑप्स की पब्लीक आपली इमेज मॅनेजमेंट करप आनी पब्लीक परसेप्शन मॅनेज करपाकूच सरकार आसा एक्च्युअल गव्हर्नन्सान सरकार इनवॉल्वूच ना जाल्यार हे 1000 पुलीस ऑफिसर गेले खंय आशिल्ले खंय ते जेन्ना हें जालें तेन्ना खंय गेले ते आशिल्ले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आतां आमकां आयकूंक येता की SP पुलीस इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो म्हणून SP पुलीस कसो इन्क्वायरी कंडक्ट करूंक वता कायद्या प्रमाणे SP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस and such a big event comes under the district administration, not under an SP. So जो मनीस गिल्टी आसा तोच आतां इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो. पण ही यंत्रणा सगळी सारकी दवरपाची जाग्यार दवरपाचें काम जें आसा तें सरकाराचें आसा. बिचोले हेल्थ सेंटरान फक्त एकटो डॉक्टर आहलो आनी एम्ब्युलन्सी पासून आहल्यो सगळ्यांनी आपापल्याची गाडयेन थोड्यांनी एम्ब्युलन्सीन थोड्यांनी गाडयेनी हाडल्या. असो जो हें जाला तें आमी आसपूस करतले पूण हें खूब वायट गजाल आसा. हें जावपाक जायना आनी फुडल्या हितून बसून आनी अशें जें घडलां ताका कोण जबाबदारी घेता आजून पर्यंत कोण जबाबदारी घेता तीय पळोवपाक जाय. पुलीस हाडले थिंगा कित्याक उलयला ते पळय 1 टन पुलीस हाडले ते अंडर कंट्रोल जावपाक जालें असले हेज्या पयलीं आमचे रिलिजियस एक्टिविटी अशें करून जाल्ले जायते लोक आमकां ओल्ड गोवा पासून कितले लोक येयला इन्सिडंट जायना आसोन ते गव्हर्मेंटान कंट्रोल केल्लें. सो हें वर्सान जाता जाता सो गव्हर्मेंटान प्रिकॉशन घेवपाक जाय आसलें कित्याक जाण आसलो गव्हर्मेंट कितले लोक येता ते. सो असले इन्सिडंट मुखार जावपाक शिरीपणां सो गव्हर्मेंटान प्रिकॉशन घेवपाक हिंगाच न्हू आनी की जायते जात्रा जाता. एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तातूंत एक प्रोटोकॉल आसता पळय प्लेसीस ऑफ मास गॅदरींग मोठ्या संख्येन लोक जंय जमा जातात थंय एक स्टँडर्ड प्रोसिजर आसता वीच इज टू बी फॉलोड. आतां जालां कितें हालींच्या काळान हें सगळें एअर कंडिशनान बसून चलोवपाचें राज्य जालां. ऑफिसर जाले चड. आतां तुमी म्हाका जर विचारली तो नॉर्थ गोवा जो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा कलेक्टर ताणें खरें म्हणजे हेजेर डायरेक्ट जबाबदारी घेवंक जाय आसली. एअर कंडिशनान बसून जें चलता राज्य तें बंद करात. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस घरा घरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. शिरगांवा होमखणात चेंगराचेंगरी उपरांत उत्तर गोंय SP अक्षत कौशल जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते दिवचल DYSP जिवबा दळवी दिवचलचो PI दिनेश गडेकार आनी दिवचलचो उपजिल्लोधिकारी सगळ्यांचे ट्रान्सफर. विरोधकांचो प्रशासनाचेर फोग वेवस्था सारकी ना म्हूण धोणूय उलयल्ले उपरांत सरकाराची एक्शन. SP North has transferred, Collector transferred, DYSP transfer, PI बिचोली ट्रान्सफर, इतक्या जणांचो ट्रान्सफर इमिडिएट ऑर्डर्स काडलेले आसा. कारण खंयसरूच इन्क्वायरी बाधा येवपाक जायना. इन्क्वायरी फेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. इतक्या लोकांची ट्रान्सफरींग आजच्याच काडले आतांच्या आतां काडलेले आसा. इवन दो द डेप्युटी कलेक्टर बिचोली हेज ट्रान्सफर. ओके रिपोर्ट येयल्या फेर रिपोर्ट आयल्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान म्हणजे तांच्या कडल्यानूय तेंचो फॅक्च्युअल रिपोर्ट्स मारला. SP नॉर्थ कलेक्टर्स डेप्युटी कलेक्टर्स आनी PI तांचे रिपोर्ट्स जे आसा पळय कितें जालें इन्क्लुडींग द फायर एंड सेफ्टी एमर्जन्सीज थंयसर आमची एमर्जन्सी सर्विसीस कितें आशिल्लो हाजोय रिपोर्ट मारला. नो डावट एमर्जन्सी सर्विसीस ते आशिल्ल्यो
ॲम्ब्युलन्सीस पहिले 30 ते 35 पेशंट हे ॲम्ब्युलन्सनी शिफ्ट केल्या. थोडे पेशंट हे CHC बिचोली आजिलो हॉस्पिटल आणि मागीर गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल केला. हांव धन्यवाद म्हणटा दोतोरांचे की सिंगल हँडेड CHC बिचोलीचेर जर त्यांनी काम केलें आणि हांव बिचोलीच्या CHC 5 वरांचेर पाविल्लो तर बाकीच्या सगळ्या पेशंटांक खूप बऱ्या पद्धतीन काळजी घेताना. लाचखोरीच्या प्रकरणात कोंकण रेल्वे पुलिसाचो सस्पेंडेड PI सुनील गुडलर आणि कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाचो जामीन रिजेक्ट. मडगांव एडिशनल सेशन्स कोर्टान जामीन रिजेक्ट केलो. बीफ ट्रेडरा कडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणात दोगांकय ACBन अटक केल्ली. दोगांकय 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. Sunil Gudlar and police constable Mohammad Hussain Hariyar were arrested on 22nd April 25 under Section 7 of Prevention of Corruption Act. So they were arrested on 22nd and they were under police custody. And they were sent to JC today morning. Bail was argued on 26th. Now they are remanded to 14 days judicial custody, and today was the order of the bail application, and the bail application is rejected of both the applicants, Sunil Gudlar and Mohammad Hussain Hariyar. So what is the ground of application rejecting? The Justice Vijaya Amre has not yet dictated the grounds. She has just informed us that the bail is rejected. The order will be received by us on Monday morning. हे न्यूज बुलेटिन इतल्यार सोंपता. न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, Jio TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.